कचऱ्याक लागून कुत्र्यांना चड जाल्या सगळे फोण्याचे म्हाका दिसता अशी दिसता की फोण्याचे कुत्री समोर हांगा म्युनिसिपालिटी कचऱ्याक लागून हांगा भरलेले आहा आनी आमच्या वाड्यात रातची भुरगीं आतां कामाक आमची वचपी भुरगीं रातची येता टू येता आसतना फाट लागतात तांकां पयर आतां एक भुरगो आनी एक भुरगो पडोन तो पांय मोडून गेलो तो खूब सगळे कुत्री खूब जाल्या. अशें कितें जाता आमी हांगासर वयर थंय आमी ड्राय वेस्ट कितें सोदता बिडटा तशें कितें हाडून थंय उडयतात पूण जे वेट वेस्ट आहा न्ही कोणी येता स्कुटीन काडटा उडयता हाडटा पोती भरता थंय उडयता कितले फावटी क्लीन करपाचें कळ्ळें न्ही. आमची ड्रायव्ह आसता चालू आसता जे आमचे वर्कर काम करता पळय न्ही आमी डोर टू डोर कलेक्शन जे कितें म्हणटा ते कंप्लेन पळय करता न्ही ते हें करतात कळ्ळें न्ही ते वेट वेस्ट पण हाडटा आतां येतना स्कुटीन येता आनी थंय काडून उडयता पळय वेट वेस्ट तें उडयता ताका लागून ते अशी वयर जाता वयली गजाल कोणी काडटा उडयता अशें लोकांनी करची न्ही म्हणून आनी कितें फक्त उडयता ताका लागून कुत्रे चड येता तेन्ना स्पेशली ते कॅमेरा घातल्या बरे कॅमेरा ऑलरेडी कॅमेरा घातल्या थंय पंचायत एरिये लेटर दिवपाचें की तांचे भाड्यान बी कोण लोक रावता पळय तांकां सांगपाचें की मातशें हें करपाचें बंद करा म्हणून कित्याक हांगा सामकें हॉरिबल जाला आनी वाटेर वतना सुद्दां स्कुटरीन न्ही ते कुत्रे आसा ते तांकां जंप करून उडयता एक कार वता जाल्यार कारीक वचपा दिना आमकां ते रस्त्यार जाता आनी कानां आयकूं येता की कुत्रे सगळे दारान सामके भरपूर घेवन मातशेंच एक माजराक न्ही कितें दवरना कितें घडलां तें सामकें वायट कित्याक इतलें ल्हान भुरगें आनी अशें जावप म्हणल्यार सामकें मनाक सामकें दुख्ख जालें. सकाळ फुडें आयकना फुडें सामको हांव उठलां सामको धांवडेलो कित्याक इतलें आमी म्युनिसिपालिटी भयंकर प्रयत्न करतात आमी जे पीपल फॉर एनिमल तांकां हें करून कुत्र्यांक तूं कितलें म्हण कुत्र्यांक व्हरतलो तूं पळय जाल्यार एक एक रातचे कुत्रे पळोवपाक मेळटा पळय जशे एक ग्रुपान अशे कितले 15-20 कुत्रे तूं पळय सबंद म्युनिसिपालिटी एरिया आमचे प्रयत्न हे चालू आसात. आमी कितें करता ते पीपल फॉर एनिमल ते मनीस येता तांकां ते व्हरता स्टेरलायज करता परत हाडटा तेच जाग्यार हाडून सोडटा कळ्ळें न्ही आनी तांकां खंय कांयच करूंक मेळना अशी परिस्थिती आमची जाल्ली आसा. पण हे लोक पळय थोडे मेळत थंय तांकां जेवण बिवण घालता पळय हें बंद जावपाची गरज आसा दिसता तुका? दिसता कितें जाणा अशें जातकीर कितें जाता तांकां कितें जाता कोणी येता पळय तो ताका जेवण घालता तांकां घालता पूण एक दोन दीस ते भाजी उरत न्ही ते मागीर आळवता कित्याक सेम परिस्थिती आमच्या राज्यांगणा सायडीक जाल्या अशे 4-5 भुरग्यांक तेणें अशें हें केल्लें आसा घास काडलेले आसा कुत्र्यांनी. सो आतां ह्या एरियात तांकां आतां रक्ताचो वास लागला आसतलो सो कितें प्रिकॉशन तुमी घेतले काय म्हणटा म्युनिसिपालिटी आतां आनी कोणाच्या भुरग्यांचे आतां एटॅक करूं शकता तेणी परत आतां उपाय म्हणल्यार तोच न्ही आतां ते कुत्र्यांक व्हरता न्ही जाय चालूच आसता सो तुमी इमिडिएट तांकां व्हरपा हें करता. ओके तेन्ना बाबा आयज हांगा सामकी दुख्खद अशी गजाल घडल्या तुमी आयकलां आसतलें कितें हेजेर सोल्युशन तुमकां दिसता? हे सोल्युशन ज्या 6:30 ही गजाल घडली म्हाका जेन्ना कळ्ळें की एक कुत्र्यान खुबशे कुत्रे आशिल्ले वदो आमी जेन्ना आयले तेन्ना 20-25 कुत्रे हांगा जमिल्ले रक्ताच्या वासान म्हणा जाल्यार एक दुर्दैवी गजाल ही कितें आसा डिसिजन घेवपाक म्युनिसिपालिटी बरी डिसिजन घेता की बाबा हांकां मारपाक जाय पूण थोडे लोक ते मारपाकूच दिवपाना तुका सो हाजेर एक एमिकेबल कितें तरी काडपाक जाय. खूबच वायट दिसलें की एक ल्हान 1.5 वर्साचे चलयेक आनी त्यांनी उडून व्हेले. राजेशा कडेन तो एक भुरगे खेळटा तो व्हिडिओ आसा जाल्यार फुडलो पळयत जाल्यार मागीर लोकांनी पळयलें हांगा एक ल्हान 1.5 वर्साचें चली जमनीर मातयेन बुडून केस गेल्ले आंग फुटिल्ले अशें म्हणजे सांगपाक सुद्दां तुका खूब येता म्हणजे वायट दिसता की आतां हाजेर कितें तरी सोल्युशन हे चेअरपर्सनी हांगा सकाळीं आयल्यात आनी कितें तरी म्हाका दिसता हांगा सोल्युशन हें काडपाक जाय आनी जाता तितलें बेगीन सोल्युशन काडपाक जाय. दोनूय गजाली आसा बाबा एक कुत्र्यांक आमी व्हरून खंय बाबा हॅबिटेट करतले आनी कुत्र्यां खातीर कित्याक अशे लोक आसा जे कुत्र्यांक कंटिन्युअसली जेवणूय घालतात आनी सगळेच कुत्रे अशे वायट आसता अशेंय न्ही. पण आयची जी गजाल घडल्या ताजेर बाबा कितें तरी एमिकेबली बरें सगळ्यांनी बसून एकवट जावन एक सोल्युशन काडपाक जाय. हांव इतलेंच म्हणटा आनी कांय उलोवंक शकना. खूपच दुखद गजाल आसा. कॉन्डोलन्सीस सुद्दां फॅमिली आनी आमी म्हाका दिसता हांव उलोवपाचें हातून ना कित्याक सकाळीं आयिल्ल्या पासून हें जें कितें घडलां व्हेरी टॉर्चरस आनी सॅड इतलेंच सांगूंक सोदता. आयज एक असो थंय दुर्गावड हांगासर एक इन्सिडंट घडला ताणें ल्हान भुरगें तेजेर स्ट्रे डॉग्सांनी एटॅक करून ते हें जाल्लें आसा एक्सपायर जाल्ले आसा. सो अशें पळयता आमी जायते कडेन स्ट्रे डॉग्स लोकांक त्रास करूंक लागल्या आनी आतां जीव बीन घेवपाक लागला ल्हान भुरग्यांचो. सो तुमी म्युनिसिपालिटी एक चेअरपर्सन आसले आनी आतां कावन्सिलर म्हूण आसा तुमी कितें तुमच्या हितूर कितें डिसिजन बीन जाल्लें हेंचेर कितें तरी तोडगो काडपाक?
पयलीं प्रथम खरी दुखद घटना की ल्हान भुरगे जे आसा ताका अशें स्ट्रे डॉग्सान अशें सगळें हांगा सांगताले की ताका स्ट्रे डॉग्सान अटॅक करून ते आतां एक्सपायर जाले. खूब दुखद घटना. आमचे कंडोलन्सीस फॅमिली मेंबर आसा. आनी म्हाका दिसता की हे स्ट्रे डॉग्साचे हांव चॅरमॅन आसतना आमी हांगा गोवा डेरी कडेन थंय आमी एक एनिमल हजबंड्री जागो हांवें स्वता लेटर केलें मिनिस्टर फॉर एनिमल हजबंड्री निलकंठ हळर्णकाराक की आमकां थंय जागो दिवचो आनी त्या प्रमाणे प्रोसेस चालू आसा ते. आनी थंय जागो दिवन आमी एक डॉग शेल्टर घालून थंय आमी सगळे जे कुत्रे हांगा आसा फोंड्या सिटी भितर तांकां थंय व्हरून स्टरलायज करपाचें आनी तांकां सगळें वॅक्सिनेशन करून तांकां वेगळे कोण ट्रिटेड डॉग आसा तांकां वेगळे दवरपाचे आनी कोण स्टरलायज करून तांकां वेगळे दवरपाचे, मिक्स करपाचें ना अशें आमी सगळें ते प्लॅन केल्लो. आनी तो जागो हांव स्वता वचून आमी जेई बीन वचून आमी थंय मेजर केल्लो आनी त्या हांवें पत्रय बरयलो आनी ते अजून पर्यंत आमकां ती जागा मेळपाची आसा. आतां हांव परत एकदां ते आमी फॉलोअप चालू आसा आमचें. ती समज जागा मेळ्ळी जाल्यार सगळे हे जे डॉग जे आसा तेंचे कुत्रे जे आसा सगळे तेंची बरी काळजी आमी घेवपाक पोंडा मुन्सिपालिटी घेवपाक म्हणजे आमी प्रयत्न करतले. ते सांगू की तुवें दुसरें म्हळ्यार की जेवण खंय वाडटा पूण म्हाका दिसता तांकां एक डेजिग्नेटेड एरिया आसची तांकां जेवण वाडपाक सुद्दां आनी एक डेजिग्नेटेड एरियानूच तांकां दिवचें कुत्र्याक की ते उपाशी आसता. थोडे बरे डॉग आसता ते दोनूय आसता पूण कुत्र्याचे सुद्दां तांकां उपाशी उरता तेन्ना एग्रेसीव जाता. सो म्हाका तांकां सुद्दां एक खंय तरी डेजिग्नेटेड एरिया आसची आनी जेणे करून थंय तेणी त्या लोकांनी सगळ्या लोकांनी त्याच डेजिग्नेटेड एरियान तांकां जेवण दिवचें. ही खूब दुर्दैव घटना जाल्या. खूब आमकां वायट दिसला की आतां चॅरपर्सनूय आमचे आसा आनंद नायक आनी हांगा खूब ते ल्हान चली ते आमी पळयले आतां तेजे फोटोज सुद्दां सगळे पूण आतां ताका हांगा येला पोस्टमॉर्टमाक येला. आनी हर एकदां म्हाका दिसता आमचें स्टरलायझेशन चालू आसा. आमचे पीपल फॉर एनिमल ते व्हरता स्टरलायज करता तांकां वॅक्सिनेशनूय चालू आसा तांकां मुन्सिपालिटी पेमेंटूय करता. पूण हें एक पावल फुडें वचून आमी थंय घालपाक सोदताले सेंटर आनी ते अजून प्रोसेस चालू आसा. ते म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनिमल हजबंड्री हेणी समज आमकां ही जागा बेगीन दिली जाल्यार आमी थंय बरें शेल्टर घालून हे सगळे कुत्र्याक आमी थंय तसोच कॅप्टिव उरतले ते भितर. कॅप्टीव दवरपाक मेळना. गायडलायन्स जे आसा तांकां कुत्र्याक कॅप्टीव दवरपाक मेळना. कुत्र्याक व्हरून वॅक्सिनेट स्टरलायज करून परत आसा त्या जाग्यार सोडचें पडटा. ते कॅप्टीव दवरपाक तशें अलावड ना. सो एकूच कितें जाता तेंची प्रॉपर केअर घेवन थंय मागीर बरें केअर घेतलें तांकां स्टरलायज केलें मागीर एग्रेसीव म्हणजे मागीर तांकां प्रॉपर आमी ट्रिटमेंट दिवपाक शकता. म्हणून तशें आमी तें केलें. जागोय आसा थंय आमी पळोवन येयला. हांव मेजर केल्लें आमी पळयात आतां ते आमी रोखडेच अशें फुडें घडचें न्ही म्हणून आमी म्हाका दिसता पोंडा मुन्सिपालिटी आमी कावन्सिलर आपूण मिटींग आपूण चॅरपर्सनाक हेजेर परत तेजे विचार करून परत एनिमल हजबंड्री मिनिस्टरा कडेन आनी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आसा रमेश नायक आसा ते खूब तेणी फाटल्याक केल्लो हेजो ते फायल हेजो जागो दिवपा खातीर. ते आतां परत आमी फॉलोअप करून ते कशें आमचे आयले जाल्यार आमी फुडें आमच्या हातीन येतले आनी आमी ते करपाक शकता. नमस्कार. आमी फोंडे आसा ज्या जाग्यार आज भोंडबाग बेतोडा हांगा एक वायट घटना घडली. सकाळ फुडें अशी एक वायट घटना आयकूं आयली की एक जवळ जवळ 1-2 वर्सांच्या भितर एक चली जेन्ना घरांतल्यान आपल्या न्हिदवडा आंगणाक आयिल्ल्यान तेन्ना तेजेर भटकी जे कुत्रे आसा तेंच्यांनी तेजेर हल्लो केलो आनी तेका साम नेस्तापूस करून उडयले, फापडून उडयले, तेका खावन उडयले. आनी जेन्ना हे कुत्री जी आसा तेजी सायडीनूच हांगा कचरो उडोवपाचे बीन थंय मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयता आनी थंय गेल्ले ऑक्टोबराकूय एक थंय घटना घडलेली की गोंयान एक बायलेक मारलेले आनी ते मोठ्या प्रमाणात गोव्याय येता थंय सांजे वेळार आनी कुत्र्याय मोठ्या प्रमाणात आसता. ह्याच कुत्र्यांनी ते चेडवाचेर हल्लो केलो. जेन्ना ते घरांतले भायर सरले सकाळी उठून आनी खेळपाक लागले तेन्ना कुत्र्यान ताका धरलें आनी उडीत तांकां सगळे कुत्रे एक कुत्र्यान धरली म्हणटकीर सगळे कुत्रे वांगडा फोडून ताका उडयले. जेन्ना हॉस्पिटलांत व्हेले तेन्ना ताका हॉस्पिटलांत व्हरचे पयलीं ताका मरण आयलें. आतां तेजी बॉडी सद्या पोस्टमॉर्टमाक मडगांवन धाडलेली आसा आनी सगळे लोकांनी सामकें बरें वायट अशी घटना घडली म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांनी दूख व्यक्त केल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.